स्नेक बाईट जालो जाल्यार आमी कितें करप? दुयेंताक शांत दवरचो आनी ताका सांगपाचें की प्रभावी उपचार उपलब्ध आसा म्हणून आनी हाजी ताका खात्री करून दिवपाची. घासाच्या वयर केन्नाच दोरी बी बांदपाची न्हय, कित्याक इट कट्स ऑफ दी आर्टिरियल ब्लड सप्लाय टू द लिम्ब. रक्त संचार बंद जाता. दोरी सोडयतकूच अकस्मात विखाचो रक्ता भितर संचार जाता, विस्तार जाता, जे जावपाक जायना. विखाचो प्रसार आता उणो करपा खातीर आमी वॉट वी हॅव टू डू इज प्रेशर इमोबिलायझेशन. फर्स्ट वी हॅव टू रॅप अ बँडेज डायरेक्टली अबाव. आता समज हांगा घास मारला, सो हांगा एक पॅड दवरपाचो ऑन द बाईट आनी एक बँडेज हेच्या वयर बांदपाचें ओवर द बाईट आनी बोटांतल्यान स्टार्ट करून हे एलास्टोक्रेप बँडेज आसा हेका अरावंड द लिंब बांदपाचें फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फिंगर्स रायट अप टू द आर्मपिट्स. चडूय टायट आसपाक जायना आनी चडूय लूज आसपाक जायना आनी जॉयंट हालूंक जायना म्हणून एक बडी किंवा दाणो असो दवरपाचो आनी तेज्या भोंवतणी ते क्रेप बँडेज बांदपाचे. सूज येवपाच्या पयलींच ज्युवेलरी जे आसा, दागिने जे आसा, घट्ट कपडे सगळे काडून उडोवपाचे आनी रोखडेच लागींच्या सरकारी प्राथमीक चिकित्सा केंद्रांत व्हरपाक जाय. म्हत्वाच्या लक्षणांचेर नदर दवरपाचें आनी गरज पडल्यार CPR म्हणजे कार्डिओ पाल्मरी रिससिटेशन तेची तयारी करपाक जाय.